आज जवळजवळ एक वर्ष येयले की मायनी चालू जातल्यो म्हणून प्रत्येक मायनीचे ट्रक ओनर अपेक्षेन आसले आणि आज जे सरकार गोंयान आसा तशेंच सेंट्रलाकूय आसा हेंच्यांनी पयलीं आमकां आश्वासनां दिल्लीं की फक्त आमकां तुमी मतां मारा मायनींग चालू करपाचें काम आमचें पूण आज दिसान दीस फुडें धुकलात आसा गोंयचे मिनिस्टर जावं रुलींग पार्टीचे पदाधिकारी दिल्ली वचून कितें करता हेजो थांगपत्तो कोणाकूच लागना फक्त हांगा येता आनी आमी हेका मेळ्ळे तेका मेळ्ळे म्हणटा पूण फॉलोअप कांयच जाल्लें ना हें आज दिसून येता तर आज सकाळीं आमचो उत्तर गोवाचो जो अध्यक्ष आसा सुरेश देसाय हेणेन प्रमोद सावंताक फोन केलो आनी दिल्ली कितें जालें काय म्हणून विचारलें तर प्रमोद सावंतान हेका कितें सांगलें सुरेश देसायाक की ऑर्डिनन्स घेवपाचे सेंट्रलाची तयारी ना तेन्ना ते लोकसभेन घालूनच पास करपाचें आसा ऑर्डिनन्स घेतले जाल्यार खूब प्रॉब्लेम आसा पूण हेजे वयसून अशें आमकां दिसून येता की हेंकां मायनींग चालू करपाचें ना आतां फुडें तर आमकां मायनी चालू जातल्यो अशें कांय चित्र स्पश्ट जायना हेका लागून हांव गोंयचे ट्रक ओनर जावं मायनींग डिपेंडंट लोक आसा हेंकां एक विनंती करूंक सोदता की येता फुडल्या आयतारा आमची अशीच ह्या जाग्यार धा मिटींग जातली तेन्ना बहुसंख्येन लोक हांगा हाजीर जावचे म्हणजे एका ट्रक मालकाक प्रमोद गाडाक उत्तर गोवा ट्रक मालक असोसिएशनाचो अध्यक्ष सुरेश देसाय यांनी सकाळी फुडें फोन मारला की प्रमोद सावंता कडेन उत्तर गोवा ट्रक मालक असोसिएशनाची बैठक जाली आनी त्या बैठकीन प्रमोद सावंतान खंय तांकां स्पश्ट केलें की ऑर्डिनन्स घेतलें जाल्यार तें चॅलेंज जावं शकता सो सद्या ऑर्डिनन्स घेवप बरोबर न्हू आमी पार्लमेंटान घालून कितें डायरेक्ट बील पास करतले आनी कितें अशी काणयो सांगल्यो पूण हांव म्हणटा इतके दिसा ऑर्डिनन्स म्हणून जे ओरडा केली की आयज जातल्यो मायनी फाल्यां जातल्यो ऑक्टोबर पर्यंत लास्ट तारीख दिल्लेली की ऑक्टोबर पर्यंत मायनी चालू जातल्यो पूण आयच्या काळान तरी खंयसर मायनी चालू जावचे कसलेच संकेत मेळना आमकां हांव म्हणटा ही फटींगपणां आमचे कडेन कित्याक करता ते गव्हर्मेंट आमकां कित्याक स्पश्ट सांगिना की बाबा मायनिंगेचें पोजिशन कितें आहा कित्याक सांगिना आनी हे उत्तर गोवा ट्रक मालक एसोसिएशनूय कित्याक आमकां सांगिना आयज गरज आसलेली की ह्या एसोसिएशनांनी मिटींग घेवन आमचे व्ह्यूज घेवचेली आमचे कितें तरी प्रतिक्रिया हेज्या बद्दल कितें करुया आमी कितें म्हणून हें घेवचेली गरज आसली त्याच्या खातीर आमी आयज हांगासर जमा जाले की हांव हेंचे कडेन आमच्या एसोसिएशना कडेन मागता की एकी कडेन गोळा जावया आनी हेजेर तोडगो काडया ही फटींगपणां जी गव्हर्मेंटाची चल्लेली आहा ती बंद करुया कितें तें सत्य हेंचे कडसून घेवया की मायन चालू जातली काय ना जातली जाल्यार मायन चालू जावं आनीक कितें करचें हेजे प्रत्येक जाणा कडसून व्ह्यू घेवचेले आयज गरज आहा आनी सगळ्यांचे आपआपले व्ह्यूज मांडूंक तुमी येता ते आयतारा सकाळीं 10 सुमार हांगा सगळे जाण ट्रक मालक जमा जावचे ही हांव तुमचे कडेन एक विनंती करता हांव बुधवारा दिल्ली गेल्लो बिरेस्तारा आमच्या काँग्रेसचे जे थोडे लिडर आसात ते आमी हेज्या पयलीं मायनिंगे खातीर तांकां मेळ्ळे तेंच्यांनी ऑलरेडी सांगलेलें आसलें की जर भाजपान म्हणजे त्या सरकारान ऑडियन्स काडलो नाल्यार पार्लमेंटान सुद्दां बील घालपाचें ते इतलें जाल्यार आमी तांकां फुल्ली सपोर्ट करतले म्हणून त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयरूच हेंच सांगलें की आमचो फुल्ली सपोर्ट आसा की गोंयचो मायनिंग कशें सुरू करपाक जर BJP सरकार थंयसले तेंचे आसा ते रेडी जाल्यार आमी तांकां फूल सपोर्ट दितले म्हणून जेन्ना हांव बी पयर गेल्लो तेन्ना आमच्याच लोकांनी सांगलें काँग्रेसच्या लोकांनी की आमचो फूल सपोर्ट आसा जेन्ना जेन्ना पक्ष आपयतले पक्षाच्या लोकांक आपयतले गोंयसून त्या टायमार आमी तांकां मेळटले आनी आमी मायनिंगे खातीर फूल तांकां सपोर्ट करतले पयर BJPचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर सावयकार श्रीपाद नायक आमचो प्रमोद सावंत आनी निलेश काबार हे मायनिंगे खातीर आपयल्ले म्हणून थंय गेल्ले पण श्रीपाद नायक आनी निलेश काब्राल ते मायनिंगेचे तेंचे हे गावना आमचे प्रेसिडेंट तांकां गावना
आनी पंतप्रधान गावना म्हणटा रिटर्न येयले. हांव एंटर्नी जनरलाच्या जो इंडियेचो एंटर्नी जनरल आसा तेचो एसोसिएशनाक मेळ्ळो. तेणी ऑलरेडी म्हाका हेंच सांगलें की ऑडियन्साचें आमच्या कडेन आयज मेरेन कांय तेंच्यांनी सांगलेलें ना. गोंयच्या सरकारान कोणी सांगूना आनी भारताच्या सरकारान कोणी सांगूना. फक्त आमच्या कडेन तेंच्यांनी एक हें दिल्लें आसा आनी हेजेर तुमी स्टडी करा म्हणून हे फायलीचेर, आमच्या मायनिंगेच्या फायलीचेर. तेंचो हेच विचार आसा की ते पार्लियामेंटान बील घालपाचें ते चिंतता हें करून. तेन्ना जे बीजेपीच्या गोंयच्या लोकांक तेंच्यांनी फटयल्ले की आमी ऑडियन्स हाडटलो, हे सगळी फट आसा. कारण आतां ऑडियन्स हाडपाची परिस्थिती तेंची ना.